हॅलो फ्रेंड्स, तर आयज आसा माझ्या मिनी व्लॉगाचो डे 5. तर सकाळची न्ही 11:15 जाल्या ऑलमोस्ट आणि ह्या टायमार न्ही तुमी हालत जी आसा पळय ती पळोवपाक शकता. गरमेन नाका जाता भायर आसा रखरख्याचें वत आनी किचनान न्ही रांदपाचो टायम जाल्लो आसा. तर आमगेर आयज चिकन गरमी स्टार्ट जालेल्याक न्ही चिकन करूच नाशिल्लें. तर पयर न्ही हेणें चिकन हाडलेलें संडे दिसा, तें हांवें करूच नाशिल्लें रामनवमी त्या दिसा म्हणून. तर आयज म्हटलें करया अशें म्हणून. थोडेंशें आसा गरमी न्ही तेका लागून थोडेंच हाडलां. एक दिसान कंप्लीट म्हळ्यार खावन सोंपोवपाक जाय म्हणून. तर हांव हांगासर न्ही हेची तयारी करतालें. सगळें चिकन बी मॅरिनेट करून दवरलां आनी हेची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमकां जर जाय न्ही जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात. हांव लॉंग व्हिडियोन न्ही हेची रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करतां. तर चिकन जें आसा पळय न्हू तें हांगासर रेडी जाल्लें आसा आनी दनपारां मागीर हो येतगीर जेवन बिवन घेतलें आनी सांजची म्हणून पळय एक अशी गरमी जावपाक लागली. भायर वत नाशिल्लें, दमटी जाल्ली सामकी. स्टील गरमी जी आसा पळय न्हू इतली जाताली, कशेंच रावपाक जायनाशिल्लें. हेका म्हटलें बेगीन झाडांक उदक जें आसा पळय न्हू तें घालून घे आनी आमी मातशें खंय तरी भायर सरया म्हटलें, वाऱ्याक म्हाज्यान कशेंच जायना अशें म्हणून. लेट अशी न्ही आमी भायर सरलीं 6 नंतर. तर एक असोच रावंड मारून येयलीं. अमकेंच डेस्टिनेशन अमकें प्लेसीर अशें वचूं ना, जस्ट अशीच एक सदाशिवगडार मार्केटान गेलीं, रावंड मारलो बायकान आनी आयलीं. देवो बी कांयच ना, असोच एक वाऱ्याक लागून रावंड मारून आयलीं घरा कडेन. तर चड अशें कांय शूट केलें ना कित्याक की गरमेन न्ही कांयच पॉसिबलच जायना करपाक. तर असो आशिल्लो म्हाजो आयचो दीस. तर परत मेळया अशेंच आनी एक नव्या मिनी व्लॉगान. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग.